उदगांव तुका जेसू महिमा तुझो ग्लाब तुका जेसू वंदन तुका जेसू वैभव तुका जेसू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां मार्कस एवांजेल 8वो अध्याय वाक्य 11 ते 13 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 11 to 13. तशें आसतना थोडे फरिजेव जेजू सरशीन आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितर तो सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता? हे संतत ही खुणा बिलकूल मेळची नात म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता. तितल्यार तांकां पाट करून तो परत्यान माचव्यार सोडलो आनी पेले तडीक उतरलो. देवाचें उतर आज आमकां जेजूचे कळवळे जेजूची बगणां हांगा आमकां उसारलेलीं कळटात. जर आमी हाचे विशयान चड आनी चड नियाळ केल्यार ते परिस्थितींत जेजू कसो आसलो, हे कितलें ताका ती बेजाराय जाली, कितलें करता तो सगळ्या सर्ग आनी संवसाराचो रचणार, म्हजो आनी तुजो सोडवंदार. पूण ताका ते लोक वळखना. प्रत्येक जावन ते फरिसेव ताका पारखुच्या खातीर, ताका ताची परिक्षा करच्या खातीर नाना रितीन ताका सवालां घालून, नाना ताका सिरखावन घालूंक पळोवन कितें पुरा ते करतात, पूण खंयच्यान ते सक्सेस जायनात. पूण जेजू तांकां सोडून माचव्यार सोडलो आनी एका कुशीन उतरून गेलो. म्हणटा परिस्थिती कसली आसली त्या फरिजेवांची पूण आमकां कळटा. आज कांय आमच्या समाजांत अले फरिजेव कांय उणे नात, अले शास्त्री कांय उणे नात. आज जेजूक इन्कार करतले, जेजूक स्वागत करिनातले, ह्या जेजूक आपलो सोडवंदार म्हणून वळखनातले जायतो लोक आज आसा ह्या संवसारांत. देखून आजुनूय म्हाका दिसता तित्त बेजाराय ताच्या जिवा भितर तो सुस्कारून तो म्हणालो पळय. सुस्कारून म्हळ्यार जिवा भितर सुस्कारचें म्हळ्यार काले तो कितलो रडलो आसतलो न्ही. सुस्कारचें म्हळ्यार कितें? सुस्कारचें म्हळ्यार रडले शिवाय सुस्कारूंक जाता गे? जायना. भितरले भितर भायल्यान ताची दुकां दिसली नात फरिसेवांक, पूण भितरले भितर तो रडलो, भितरले भितर तो सुस्कारलो ह्या लोकांची गत पळोवन. ताका बिलकूल तांचे वयर राग येवना, तांचे वयर बिरमोत दिसली तांची. ताका कळवळ्ळो तो ह्या लोकांची गत पळोवन. ह्या फरिसेव, हे शास्त्री, हे सदुसेव, हे जुदेव लोक ताका ती परिक्षा करता आसतना कितें बगलें आसतलें. देखून आज म्हजे विशयांत आनी तुजे विशयांत आमी समजून कान घेवया. म्हाका जेजू विशयांत कितें कळीत आसा, हे जेजू विशयांत कितलें हांव नियाळ करनासा, हें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बारीक गरजेचें. जेजू तूं सोडवंदार, तुजो सोडवंदार रक्षक म्हणून तूं स्विकार केलाय जाल्यार खंडीत जावन ताचे विशयान चड आनी चड जाणा जावंक आमी प्रयत्न करीचे. आमच्या जिवितांत चड आनी चड देवाचें उतर नियाळूंक आमी प्रयत्न करीचे. भक्तीपण जायतें आसा आमच्या लोकांक, मस्त भक्तीपण आसा, बारीच बरें, तांकां वायट न्ही. पूण ताचें चड भक्तीपण भावार्थ आमकां देवाच्या उतराचेर आसाचे. देवाच्या उतर आमी डीप आनी डीप गुंडायचे अर्थ समजून काडून घेवंक आमी प्रयत्न करीचे. आनी जायत्यो संगती आमकां कळीत जायचे. देखून आज आमी समजून काडून घेवचें उतार इतलेंच. जेजू कसो कळवळ आजुनूय आमी जर जेजू सांगता आसा जाल्यार, जेजू सांगता आमी जियेता जाल्यार, आज काल संवसाराची परिस्थिती पळोवन, परिगत पळोवन, लोकांचे जिवीत पळोवन खंडीत आमकांय तेत कळवळे बगतात. आज आमकांय तेत आमी नियाळ करता आसतना आज लोक तेत रितीन आज कसो जेजूच्या वेळार ते फरिसेव जियेताले तसे कश्टांत आसलो लोक तांकां जाल्यारय जेजूक एक्सेप्ट करूंक, जेजूक ताणें तयार जाले ना ते एक्सेप्ट करूंक. जेजू सोडवंदार म्हणून ताणें स्विकार केला ना, जेजू रक्षक म्हणून स्विकार केला. देखून जेजून त्या गांवांत कितें अजापांनी अद्भुतां ताच्यान करूंक जाल्ला म्हणटा पवित्र पुस्तक, तो विसरून प्रत्येक जावन दोनीर बसलो, पलतडी गेलो म्हणटा. पळया, जर तुज्या जिवितांत जेजूक स्विकार करनाय, रक्षक आनी सोडवंदार म्हणून स्विकार करनाय, ताची कामां तूं पवित्र पुस्तकांत वाचून समजून काणये नाय, जर जेजू कितें करतलो? तुका सोडतलो, पलतडी वेतलो तुज्या जिवितांत. ते जाल्यार कितें जातलें? जेजून आसलेलें जिवीत निरासपणाचें, जेजून आसलेलें जिवीत कश्टांचें, जेजून आसलेलें जिवीत सर्व खंती दुखेन भरलेलें, जेजून आसलेलें जिवीत ह्या संवसारांत तांकां जिवंक सादतना. मगाच्या भाव आनी भयणी,
समजून कान घेवया आमच्या जिवितांत आमी कशें आसांव, आमी कशें जियेतांव. देखून आज एक निर्धार कान घेया, दिसाक एक अर्दें वर तरी आमी एक बायबल वाचूंक. कित्याक आज आमी इतले पाटी, कित्याक आज आमकां देवाच्या उतराची सर समजोनी कित्याक ना, कित्याक आमकां देवाचें उतर बायाट येना, कितले आमी सगळें करता, पुरो करता, पूण देवाच्या उतराक कितें आमी पाटी सरल्या. देखून आज आमकां कोणी टार्गेट करूं नजो मोगाच्या भावा आनी भयणी. कॅथोलीक क्रिस्तांव तशें कॅथोलीक क्रिस्तांव अशें म्हणून आमचेर बोट झुकून नजो तांणी. देखून आमी प्रिपेर जायचे, आमी तयार जायचे. देखून आमच्या जिवितांत आमी खंडीत जावन आमचे भाग आमकां भारताचे कॅथोलीक जावन जियोवचे आनी भारतांत आमी आसांव. भारतांत खंडीत जावन भावार्थ आमचे तान वृद्धी जाला. आमचे मलगडे आमच्या पुर्वज भावार्था खातीर जियेल्ले आसात. आमचे जायते मार्तीर आसात आमच्या भारतांत. देखून आज सगळे आज सम्या खातीर आमी समर्पण कर दिवन भावार्थान आनी विश्वासान जियोंक फुडें सरया आनी देवाचें उतर खंडीत जावन आज आमी कान घेवया हें आनी बिलकूल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाक सांडून वयची परिगत आमकां कोणाकच येवची नाका. आनी जेजू सांगता जिवनचें तें संतोश तो एकवट तें एनॉयंटींग आमी विसरूंक नजो मुगोच्या भावा आनी भयणी. ते भितर रिगल्यार मात्र कळटा आसून भायल्या वेळार काली एक क्रिस्तांव जावन जियेल्यार आयताराचें एक मिसाचें बलिदान भेटयल्यार पुरो म्हूण सांगता जाल्यार खंडीत तें क्रिस्तांवपण न्हय. क्रिस्त हांव जायचें जाल्यार क्रिस्ता थंय हांवें जियेचें ते जाल्यार मात्र क्रिस्त हांव जावंक तयार जायचें ते जाल्यार मात हांव आनी तूं खरो क्रिस्त हांव जाताले. हांव देखून क्रिस्तांव म्हणल्यार ओर्तें नांव देवान आमकां दिलां जाल्यार ह्या संवसारांत खंडीत जावन हांव आनी तूं क्रिस्ताचे सेवक, क्रिस्ताचे जिवितांत आमी भितर सरून क्रिस्त सांगता जियोवचे वर्तें भाग आज आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी. तेंत देवान आमकां दिल्लें तें आमी होगडोवचें नाका आनी कोणें पुरो होगडायलां तें प्रत्येक पाटी आमी आपणावया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी खंडीत जावन आमच्या ह्या जिवितांत देवाक पयलें स्थान मान दिवया, ताका आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया, ताच्या महिमे खातीर आमी जायतीं वावर करूंक आमी सांगता मेळया. जाल्यार एकामेका खातीर मागया. हेंच आज आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आमी आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. देव बरें करूं.